सोमेस्तांक प्रणव दिवाय न्यूजक स्वागत। हांव मेल्विरा रोड्रिगस। पयल्यान हेडलायन। चित्रदुर्गान ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची तरबेती। इंदोरान 7 दिसांचे मुखेलपण तरबेती शिबीर। दिल्लीन युवजनां खातीर तायजे मागणी। चित्रदुर्ग DSCCन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बळ अधिक करच्या इराद्यान तरबेती मांडून हाडली। चित्रदुर्गान बागेवन कुटुंब वार्डांतल्या ल्हान क्रिस्ती समुदायाच्या सचेतकांक एका दिसाची तरबेती आसा केल्ली। ह्या शिबिरान वार्डांतले 25 सचेतक हजर आशिल्ले। DSCCचो डिरेक्टर मानदिक बाप रिचर्ड पायस आनी मानदिक बाप लुईस वास संपन्मूल व्यक्ती जावन शिकोवन दिली। युवजनांची आत्मीक सकत वाडोवच्या इराद्यान इंदोरान तरबेती शिबीर मांडून हाडले। राष्ट्रीय ICOM हांणी 7 दिसांचे मुखेलपण तरबेती शिबीर इंदोरांत आसा केल्लें। विविध राज्यां वट्टूक 18 जण हजर आशिल्ले। ह्या शिबिरान जिजूचें मुखेलपण, सकारात्मक मुखेलपण, होंदून जिवचें, समाजांतल्या समस्येक आमचें स्पंदन, आमच्या राज्यांत DSCCन घटकांत युवा सकात कशें बलिश्ट करयत म्हणल्या विशयाक शिकोवन आशिल्ली। ICOM राष्ट्रीय डिरेक्टर मानदिक बाप फ्रँकलिन डिसोजा हांच्या मुखेलपणाखाल ही जमत चल्ली।
उर्वा पोंपई मायेक समर्पण दिल्ल्या इगर्जेन वार्षिक महापरब ह्या आयतारा चलतली. डिसेंबर 14 तारखेर सांजे 5:30 वरांचेर परबेचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. पातकराईत कुरपेजीनी एक मुर्गी आदर्श म्हणल्या संदेशावयर प्रधान याजक जावन मंगळूरचो गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर लुईस पाउल्सोस मीस भेटयतले. सांजुजे सेमिनरीचो मनाधिक बाप मॅक्सिम रोझारियो कन्नड भाशेन प्रसंग दितले. फिरगतीचे बिगार तशे निर्देशक मनाधिक बाप विक्टर डिमेल्लो हांणी फेस्ता विशान सडीत म्हायती दिली. हर एका वर्सा डिसेंबर म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा आमी पोंपई रोजार मायेचें फेस्त व्हडा संभ्रमान चलोवन व्हरता. पोंपई रोजार मायेचें तें भक्तीपण 1872 इटलीच्या पोंपई म्हणल्या एका गांवांत आराम जालें. आमच्या उर्वा फिरगेजेक 1895 तवळच्या याजकान थंयसर तावन पोंपई तावन एक अजापांचें पिंतूर आमच्या इगर्जेच्या आल्तारीच्या दाव्या कुशीक आसा. सादारण चलेंच पिंतूर तें हांगासर हाडून आमच्या इगर्जेन 1895 म्हळ्यार 120 वर्सां आदीं आमच्या इगर्जेंत एक आल्तार प्रतिश्ठापन केली. आनी तवळ तावन सबार भक्तीक येवन मडयेचीं भुरगीं पोंपई रोजार माये कडेन मागोवन आसात. तिचे तावन सबार उपकार जोडून आसात. आनी त्या उपरांत ताच्या 100 वर्सांच्या उडासाक म्हणजे 1995 हें पुण्यशेत हें श्राइन हांगासर बांदलें. आनी आतां हें श्राइन सकाळीं 6 तावन रातीं 8 वरां पर्यंत उक्तें आसा. हांगासर सबारसो लोक 6 तावन रातीं 8 वरां पर्यंत क्रिस्तांव मात्र न्हय. हांव चिंता अरवासाचे चड लोक हिंदू भाऊ भयणी हांगासर येतात, बसतात, दिंबी घालतात, मागणें करतात, पोंपई रोजार मायेक मान करतात, तांच्या गरजांक तिका उलो मारतात. आनी सबार जाणांक सबार तरांचे उपकार मेळ्ळ्यात. हेणें बोंतोणच्या लोकांक पोंपे माते म्हळ्यार एका आवयचेंच भक्तीपण, एका आवयचोच मोग. हांवें येदोळ सांगलें डिसेंबर म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा आमी हें फेस्त संभ्रमता म्हणून भायर मैदानाचेर स्टेज उबारतले आनी आमचो गवळी बाप मिसाचें बलिदान भेटयतलो आनी सबारचे याजक आमी 6 भेटोणी चलयतले. आनी त्या उपरांत येवकरिस्ताचो पुरशांव आसा. लागीं 1 वराचो येवकरिस्ताचो पुरशांव आनी त्या उपरांत पाटी येवन सक्रामेंताचें आराधन. हें मात्र न्हय, हें सांजेचें सकाळींच्या वेळार आमी 6:45 पयले मीस, 7 वरांचेर आमच्या पात्रोन खोसे जावं सायबिणीक मान करून मीस, 9 वरांचेर इंग्लिशान मीस आनी 10:15 आमी पिडेस्तां खातीर आनी प्रायवंतां खातीर एक प्रत्येक मीस आमी भेटयता. त्या मिसाच्या पयलें तांकां इगर्जेंचो कुमकुचार जावंक अवकाश आसा. कुमगार जाल्ल्या उपरांत आमी तांकां पिडेस्ताच्या माखणेचो सक्रामेंत दिता आनी हें पिडेस्तां खातीर एक विशेश मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. सबारशीं पिडेस्तां उर्वाची मातनी बोंतोणच्या सर्व फिरगजांतावन हांगासर येतात आनी अशें पोंपई मायेतावन मस्त बरेंपण लोकांनी जोडलां आनी जोडतात. येवच्या आयतार आमी हें फेस्त संभ्रमतावन जाल्ल्यान तुमकां सर्वांकी हांव बरें फेस्त मागतां. तुमी सर्वांनी ह्या संभ्रमान भाग घेजे. सक्रामेंतांतले जेजूक आमी मान करया. ताचे तावन खंडीत जावन आमी आशिर्वाद जोडतले आनी पोंपई रोजार मायेक आमी मान करया. संभ्रमीक मिसा उपरांत येवकरिस्ताचो पुरशांव, पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद आनी निमाणें दारुलासचें कार्य आसतलें. परबेच्या दिसा सकाळीं पिडेस्तां खातीर मीस आनी डिसेंबराच्या 13 तारखे म्हणसर हर एक दिसा सांजेर 5 वरार नोवेना आसतलीं. तेजे मागणे म्हळ्यार गायनांनी दिव्याच्या उजवाडान देवाक अर्गां दिवचें तसलें मागणें. हे मागणें युवजनां खातीर दिल्लींत आसा केल्लें. युवजनांक आनी तांच्या पोषका खातीर आर्चडिओसीस दिल्लींत तैजे मागणें आसा केल्लें. सांजेर 5 जावन 8 वरां पर्यंत चलिल्ल्या ह्या मागण्यांत
आर्चडिओसेसीचो डिरेक्टर मानादिक बाब चेतन मचादो हांणी जमिल्ल्या सर युवजनांक स्वागत केलो. हे तैजे मगनी चलोवचे खातीर फ्रांसांतल्या तैजे पंगडातावन ब्रदर ग्लिसाईन, ब्रदर जॉन नॉयल, ब्रदर अँड्रियस हजर आशिल्ले. कर्नाटक युवजन आयोगातावन बेंगळुरान मुखेलपण तरबेती आनी मौल्यपण शिबीर आसा केल्लें. कर्नाटक प्रांतीय युवा समितीची एका दिसाची जमत बेंगळुरांतल्या क्रॉसान चल्लें. कर्नाटकांतल्या राज्य कार्यकारी समितीचे सांदे आनी DSCचे अध्यक्ष ह्या जमतींत हजर आशिल्ले. ह्या जमतीन प्रमुख जावन मैसूरान चल्ल्या कर्नाटक युवजनोत्सव हाचें मौल्यमापन चल्लें आनी फुडल्या दिसांनी संचलन कशें घट करीत म्हणल्या विशयान चर्चा चल्ली. युवा कॅथोलिक विद्यार्थी संचलन हांचे खातीर शिवमोग्गांत एका दिसाची तरबेती शिबीर मांडून हाडिल्ली. YCA शिवमोग्गा DSCतावन युवजनां खातीर जिनियेचो विमर्शो ह्या विशयाचेर एका दिसाचें शिबीर घटकांतल्या अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी हांकां दवरलें. DSCचो डिरेक्टर मानादिक बाब रोनाल्ड वेगस हांणी पंगड चटुवटिके मुखांत्र हे जमत प्रारंभ करून शिकोवन दिली. दिवाय न्यूजार आतां परतून हेडलायन्स. चित्रदुर्गान ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची तरबेती. इंदोरान 7 दिसाचे मुखेलपण तरबेती शिबीर. दिल्लीन युवजनां खातीर तायजे मागणी. तुमच्या फिरगजनी आनी तुमच्या गांवांत कॅथोलिकांक संबंद जाल्यो कितेंय खबरो आसत तर तुमी आमकां संपर्क करयेत. आमचे नंबर 7411006918. ह्यो आयच्यो खबऱ्यो फाल्यां नव्या खबऱ्यां संगी परतून मेळया. देव बरें करूं.